मस्त पडलं फक्त 10 मिनिटांनी बाहेर काढा कोणा भीतर गेला आता कोणावर भीतर गेला केतना मिनिटं पैसे किती सांग बाहेर सगळ्या कला मंदिराकडे चला कोणा भीतर गेला इमर्जिंग लीडर जो लोकांमध्ये इतली सेवा केली त्याने स्पेशली कोविडच्या टाइमला प्रकारे केला शास्त्र करता बाहेर गेला सगळ्या कला मंदिर चला जितलो समाज सेवा कोणा गेला this side is a big void, won't be able to fill. Very shocking. कला मंदिराकडे कला मंदिराकडे त्याचे दर्शन घेवपाक सगळ्या येयले अगरबत्ती आणि हार सांग अगरबत्ती हार
गाडी घाट मारले का असा असा मास्टर क्लियर करा आम्ही काय घेता बंद कर उतराच आहे ना आज एक अत्यंत दुःखाची गोष्ट की आमचो एक यंग लीडर केतन भाटीकर जो बिलीवूच जायना की तो आज आमच्या मदीं हांगा ना. हांव पळयतालो काल ताणें एक व्हिडिओ घातिल्लो रिगार्डींग ब्लड बँक आणि ताणें अपील केल्ली की जे लोकांक त्रास जातात आरोग्याच्या क्षेत्रांत सुविधा मेळना ते आपूण कितपत देव आपल्याक शक्ती दिता ते आपूण करत रावतलो असो सदैव लोकांक लागून वावुरपी आज आमच्या मदीं ना. भितरलें दृश्य पळोवन खूब आपल्या आय हॅव नो वर्ड्स. फक्त फोंड्यांनी पूण म्हाका दिसता गोंय राज्याक एक बरो फिजिओथेरपिस्ट एक बरो लिडर जो सदांच कसलेंय संकट आसूं तो लोकांक पावपी मनीस. फाटल्या दिसांनी हांवें एक एक्सपिरियन्स सांगिल्लो की म्हाका कोणे तरी सकाळीं एक ताची गोश्ट खासियत सांगिल्ली की 4 वरांचेर सकाळीं लायट गेली आणि तांणी दोतोर केतन भाटीकराक फोन केलो 4:10 मिनटांनी. तो सकाळी फुडें उठून 4 दिसांक ती त्या वाड्यार लायट आयली. असो सदैव लोकांक पावपी सदांच लोकांच्या काळजान रुजपी आनी आज म्हाका दिसता ज्या संख्येन हांगा लोक आयल्या ज्या संख्येन लोकांची भावना जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता आज केतन भाटीकर समेज गोंयकारांक रडोवन गेलो. आज खूब आमकां थिंक वी वील मिस दोतोर केतन भाटीकर. सदांच एक एनर्जेटीक आमचे 2-2.5 म्हयन्याचे आमचे संपर्क जेन्नाच्यान तो काँग्रेस पक्षान प्रवेश जालो तेन्नाच्यान ताजें कमिटमेंट टुवर्ड द सोसायटी आय थिंक दीस इज वॉट पीपल वील रिमेंबर. आनी ताजी जी इच्छा आशिल्ली ताजे जे विचार आशिल्ले की फोंड्या रायझींग पोंडा फोंडेच्या जनतेक तो बिईंग अ डॉक्टर तो सदांच लोकांक हेल्थ फेसिलिटी आणि खास करून फोंडेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे एका दुसऱ्या लेवलार व्हरपाची जी ताजें जे स्वप्न आशिल्लें तें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून ताजें स्वप्न हे पुराय करपाक जाय जाल्यार ताज्या आत्मेक शांती मेळटली. हांव देवा कडेन मागतां की ह्या असल्या डिफिकल्ट टायमार ताच्या फॅमिलीक ताच्या आवय बापायक ताच्या भावाक तांकां शक्ती दिवची आनी सगळेस्त ताजे सगळे ताजे वर्कर ताजे वावरपी ताजे बरे मागपी हांकांय सगळ्यांक देवान शक्ती दिवची ह्या डिफिकल्ट टायमार. त्यांचे जे स्वप्न आशिल्ले की ब्लड बँक आणि सिटी स्कॅन हे 2 प्रायोरिटीन सामके हेजो पाठपुरवठो तुमी करतले काय म्हणटा. कित्याक तो सदांच कॉन्स्टंटली गेल्ले 2-2.5 म्हयन्यांक कालीच गेल्ल्या आठवड्याक आमी आमचो एडवोकेट कार्लोस परेरा हाचो एक अल्डोना टुर्नामेंट जाल्लो आनी त्या टुर्नामेंटाक दोतोर केतन भाटीकर थंय आयिल्लो आनी थंय सुद्दां तो म्हाका सांगतालो की आपलें विजन आसा आपलें स्वप्न आसा. तो एक एम्ब्युलन्सूय चलयतालो आनी टू ऑलवेज टॉक अबावट इम्प्रुवींग द हेल्थ फेसिलिटी आनी ब्लड बँक हें ताजें एक स्वप्न आशिल्लें तें आमी सगळे मेळून दोतोर केतन भाटीकराचें स्वप्न आशिल्लें तें आमी मुखार व्हरतले आनी सगळ्या लोकांनी लोकांचो हांगा आमी आज
सगळे वक्तृत्वान पळयली जाल्यार एक गोश्ट स्वीट आसा. केतन भाटीकर हो सदांच लोकांक लागून ताणें आपलें आयुश्य दिलें आनी देवान म्हाका दिसता देवाचे कितें विचार आशिल्ले की एक मनीस जो लोकांक लागून झुजता तो आज आमच्या मदीं ना. इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज नॉट ओन्ली फॉर काँग्रेस परिवार पूण म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांक बियॉन्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सगळे आज दुख व्यक्त करता. एक बरो लिडर म्हाका दिसता एक बरो समाज सेवक सोशल वर्कर आमच्यातल्यान आज गेलो. हां हे मरे बाबा केजरीवाल मरे सर इस वक्त में क्या कहना चाहोगे सर इस वक्त में क्या कहना चाहोगे? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. वो गोवा के बहुत बड़े नेता थे, लोग उनको बहुत प्यार करते थे और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से उनको अपने चरणों में स्थान दे और सभी उनके चाहने वालों को ये शोक सहने की शक्ति सर भायर रावंक मेळटा रे लीडर गेले त्याच्याबद्दल चप्पल मातशी भायर काढा रे, चप्पल भायर काढून या रे. चप्पल कोण व्हरा ना डॉक्टर केतन मनीस गोंयच्या राजकारणात जाय आशिल्लो. एक सारखी